फॉर्मातले सगळे रस्ते बारीक मोठे धरून सगळे हे हॉटमिक्स करपाचें काम सुरू करतात. 3,75,00,000 लाखाचे टेंडर काही दिसा पयलीं आमी शिरोड्यार केले. शिरोड्यालो प्रत्येक रस्तो बारीक जावं मोठो जावं हो पूर्णपणे हॉटमिक्स केलो गेलो. आतां फॉर्मातले एक्कान एक रस्तो कावन्सिलराकय सांगलां थंय आसलेले उरले जाल्यार दाखय एका हातूंतल्यान सगळे रस्ते हॉटमिक्स केले वतले. मडगांवांतले सगळे रस्ते जातले. दुसरे मडगांवचेच न्ही. आज म्हजो डिमांड आहा. डिमांडाचेर तुमी आयकाय हांव कितें उलयतलो तो. मडगांवचेच न्ही आख्खे गोंयचे रस्ते बरे करप हें म्हजें कर्तव्य PWD मिनिस्टर म्हणून. रस्त्याचेर इलेक्शनां जिखपाक जाता. इलेक्शन रोड इज एन इम्पॉर्टंट इन्फ्रास्ट्रक्चर. हांव प्रमोद महाजनाचें भाशण आयकलां आख्या म्हज्या इलेक्शनाक केल्लें तें 94 ताज्या भाशणाचेर हांव तें इलेक्शन त्या वेळाचेर जिखलां. सो ताजो प्रिंसिपल दोळे मुखार दवरून रस्ते बरे करप आख्खे गोंयचे हे एज ए PWD मिनिस्टर आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकलच्या सरकारा त्या सरकाराचें कर्तव्य आसा. तें कर्तव्य करपाक हांव खंयच कमी पडपाना. मडगांवांतले सगळे रस्ते केन्ना पासून कंप्लीट जातले मडगांवांतले? फेज बाय फेज जाता. आतां तें जालें ताजे फाटल्यान हांगा जालें. आतां स्लोली मालबाटांक जातलें आनी मागीर आख्खें खंय उरता थंय. कामां सगळीं जाल्लीं आसा. ती टेंडरां जाल्लीं आसा. वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो आसा. आमी रावता ते फक्त तांकां अवेलेबिलिटी ऑफ आसफाल्ट सगळें पळोवन करतात. ते प्लस भुरग्यांचे एग्जामी हाजो कॉस्ट 3.75. न्ही पूण एंटायर मडगांवचो एंटायर मडगांव फक्त हॉटमिक्स ना. एंटायर मडगांव खूब कामां तुमकां जशी जशी येता तशें तशें कळटलें. कालच म्हाका नितीन गडकऱ्या कडल्यान अप्रुवल आयलां. एक रस्तो जो आमी प्रपोज केल्लो DPR धाडिल्लो अरावंड 25 कोटीचो वेस्टर्न बायपास जो वयर वता थंयच्यान विद्या विकास एकाडेमी कॉमर्स कॉलेजीक कनेक्ट करपाचो रोडाचो हांव गडकऱ्याक मेळ्ळो तेन्ना गडकऱ्या कडेन हांवें दिल्लें नितीन गडकऱ्या कडेन. काल म्हाका ताचें अप्रुवल आयलां. 15 दिसां भितर त्या रस्त्याचें टेंडर जातलें. तातूंतल्यान कॉमर्स कॉलेजीक वचपाक लोकांक एक ऑल्टरनेट रोड मेळटलो. म्हणजे जे पळय आतां रेल्वे गटी कडेन थंय सगळें रश जाता ताजे वाटाची डायरेक्ट कोण बाणावलीच्यान खंयच्यानी त्या सायडीच्यान पळय येता ते डायरेक्ट वेस्टर्न बायपासा वयल्यान डायरेक्ट कॉमर्स कॉलेजीक वचपाक मेळटा. म्हणजे ओव्हरब्रिज जातलो तो. ओव्हरब्रिज न्ही तो लिंक रोड. हां ओके. डायरेक्ट रोड आणि वायड जाऊन ते डायरेक्ट खंयचो नुवें रोड बायपास ना आता न्यू वायडन केला केलां. तांचे चडशे रिक्वेस्ट आशिल्ले त्यो सॉर्ट आवट केल्या. हांव पर्सनली इन्स्पेक्शनाक गेलां. चीफ इंजिनियराक घेवन गेलां. तांचे खंय खंय कितें आशिल्लें तें मोर ऑर लेस सॉर्ट आवट केलां. सो ते विलेजर्स कितें ना तें नॉन एंडींग आसा. वी आर गवर्न बाय हायवे रेग्युलेशन. हांगा कशें जाता हांगा प्रत्येक जाणाक आपल्या दारांक एंट्रन्स जाय विच इज नॉट पॉसिबल. सामकें थंय तुका प्रश्नच ना. वी हॅव ट्रायड टू अकोमोडेट ऑल द रिक्वेस्ट. तांकां कन्विन्स करून केल्या. एक स्कुलाचो डिमांड आलो सर तांगे स्कुला कडेन एक ना तशें दिवपाक मेळना. ते डायरेक्ट एंट्री कॅनॉट बी गिवन. आमी तांकां त्या प्रमाणे अरेंज करून दिल्या. पेरंट्स आता रॉंग ना दॅट इज अ मिस्टेक ना. नाल्यार तें एक्शन घेवचें पडटलें. सी रोड्स कॅनॉट बी गवर्नड बाय द पीपल. म्हाका खंय एंट्री जाय ते लोक ठरोवपाक शकना. देर आर नॉर्म्स बाय द नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी. त्या नॉर्म्सा प्रमाणे वी हॅव टू गो हेड. पण सायनबोर्ड्स बी कांय घालना ते घालतले ते करतले. चालू आहा न्ही तेका ऑनगोईंग. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.